सावंत आय कांट सपोर्ट. प्रमोद सावंतान आमकां काडून उडयल्ले आसा आनी काडून उडयल्ले मनशाक मोगो पक्ष कसो सपोर्ट करतलो? नमस्कार, येवकार तुमकां. सध्या आमी जेन्ना हे शूट करता तेन्ना मुख्यमंत्री कोण हे सगळ्यांक कळिल्लें आसा, ते म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत. ओए फ्लैश नीचे करो. केन्ना शपथविधी जातले ते आतां म्हणसर कळुना आनी कोण कोण मंत्रिमंडळान आसतले हाजी फक्त हिंट आयल्या. आतां ह्या वेळाचेर एक पार्टी जी परत परत म्हणटाली की आपूण प्रमोद सावंता बरोबर कशीच आसची ना, ती म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी. जर लोक विसरले जाल्यार आमी तांकां याद करून दिता, ह्या पक्षान TMC बरोबर युती करून निवडणूक लडयला. पुराय कॅम्पेनिंगान तांणी भाजपाच्या विरुद्ध प्रचार केला आनी तांणी म्हटलां की भाजपा नाका म्हणून आमकां हाडा. आतां ह्या भाजपा नाका आनी आमकां हाडा ह्या ब्रीद वाक्याचेर ते फाटी सरल्या आनी सध्या आमी पळयता की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षानूय आपलो तेंको दिला. तेंको दिवप किंवा निवडणुकी उपरांत आपली भुमिका चेंज करप हे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक नवीन न्ही. हाजे पयलीं 2017 आमी पळयलें तांणी भाजपा विरुद्ध निवडणूक लडयली, पूण नंतर मनोहर पर्रीकार हांकां तेंको दिलो. तेन्ना अशें आशिल्लें की पर्रीकार मुख्यमंत्री जाय म्हणून आमी तेंको दिता. आतां अशें जालां की डॉक्टर प्रमोद सावंत आपल्याक मुख्यमंत्री नाका, ताका आपूण कसोच तेंको दिवचो ना अशें परत परत म्हणपी सुदीन ढवळीकर सध्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जाय म्हणून तेंको दिता. निवडणुकीचो निकाल येवच्या पयलीं आमी जेन्ना सुदीन ढवळीकरांक मेळ्ळो तेन्ना तांणी आमकां हें सांगिल्लें, आमी रिप्ले करता तुमच्या खातीर, दाखोवपा खातीर की तांणी तेन्ना कितें म्हटिल्लें तें. प्रमोद सावंत आय कांट सपोर्ट. प्रमोद सावंतान आमकां काडून उडयल्ले आसा आनी काडून उडयल्ले मनशाक मोगो पक्ष कसो सपोर्ट करतलो? म्हणजे अर्थूच ना ताका. मोगो पक्ष डिसायड करूंक शकना प्रमोद सावंत आनी मोगो पक्ष प्रमोद सावंताक सपोर्ट करूंक शकना. हें सामकें सिद्ध आसा. आपूण कसोच प्रमोद सावंताक तेंको दिवचो ना. आमी परत परत विचारलेलें. पयलीं तांणी सांगलें आपलो पक्ष दिवचो ना, नंतर तांणी सांगलें आपलें पर्सनल ओपिनियन की आपूण तेंको दिवचो ना, आनी आतां पळयलें आमी की ते स्वता तेंको दिता. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ एकूच जाता की BJP हॅज ब्रॉट MGP ऑन इट्स नीज. म्हणजे MGPक जग मारीत सपोर्ट करचो पडटा भाजपाक जर पावरान आसपाक जाय जाल्यार. एक गजाल हातून एक क्लियर जाता, ती म्हणजे कोण जिखलो? डॉक्टर प्रमोद सावंत जिखलो अशें दिसता, कारण तांणी पर्सिस्टंटली एक म्हणजे 20 सिटां हाडलीं तांच्या लिडरशिपी खाली भाजपान. आनी दुसरी गजाल, मोगो सारको पक्ष जो विरोधान उबो आशिल्लो, तांणी वेगवेगळी कारणां दिवन विरोध केलो. तांणी सध्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे गुणगायन गावपाक सुरू केल्लें आसा. हें पळय तांणी कितें एग्जॅक्ट म्हटलें तें आमी तुमकां तांचो कोट दाखयता. सुदीन ढवळीकरान हें म्हटलें. CM Sawant is a good man. I worked with him before, but in between something happened between us, so I left. He has been declared as a CM and the people have accepted that. And even I have accepted. I never said anything on not supporting the BJP. आतां हे पुराय राजकारणान कोणाक फायदो कोणाक नुकसाण आमी पळयता की सगळो फायदो जाता भाजपाक. आतां भाजपाक कितें फायदो? एक 25 जाण आमदार आसा म्हणजे स्टेबिलिटी आसा. 21 आसत, 22 आसत, 23 आसत जाल्यार सुद्दां कोणीय खंय गेले जाल्यार सरकार पडपाची शक्यताय आसता. पूण 25 आमदार आसप म्हटल्यार एक स्टेबिलिटी जाता. फाटले फावटी 27 आशिल्ले आनी तांणी 27 हेवटेंतल्यान 10 घेवन केल्ले, पूण आतां पळयत जाल्यार आपल्या स्वताच्या बळाचेर 20, 3 इंडिपेंडंट 23 आनी 2 जाण मोगोचे पळयत जाल्यार 25 जाण जाता. सो स्टेबिलिटी मेळटा, भाजपाक फायदो जाल्लो आसा. दुसरो फायदो जो भाजपा पळयता ते म्हणजे लोकसभा इलेक्शन. फाटले लोकसभा इलेक्शनान आमी पळयलें की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष काँग्रेसी बरोबर गेलो आनी ताका लागून दक्षिण गोंयान भाजपान आपले सीट हारले. दक्षिण गोंयचे सीट काँग्रेस जिखले, फ्रांसीस सार्दीन मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाले. उत्तर गोंयान भाजपा जिखले. आतां फुडले फावटी जेन्ना निवडणूक जातली 2024 तेन्ना सगळ्यात म्हत्वाची गजाल आसा म्हणजे ह्यो दोनूय सीट भाजपा जिखपा जाय. आनी भाजपाची अशी मागणी म्हणणें आसा की
जेन्ना गोंयचे दोनूय सीट जिखता तेन्ना तांकां लक आसता. दे कन्सिडर गोवा एज अ गूड ऑमेन, गूड लक स्टेट. सो ताज्या खातीरूय हे मोगो कडेन हात मेळोवणी आसा. आतां मोगोक फायदो कसो जालो? मोगोक फायदो जालो एक म्हळ्यार पावरान उरले, दुसरें म्हळ्यार ओपोजिशनान उरले जाल्यार तांची कामां जावची नाशिल्ली. दुसरें म्हळ्यार भाजपा कडेन बरेपण जालें. तिसरें तृणमूल काँग्रेस कडले सद्याचे जे प्री-पोल अलायन्स आसा तें सद्या सोंपिल्ल्यान जमा, कारण TMCचे खंयचेच लिडर खंयच दिश्टी पडना किंवा तांणी येवन सांगूं ना की चल बाबा MGP तूं वच आनी भाजपाक सपोर्ट कर म्हणून, जे सांगूं शकना ते. सो हातूंत TMC कडल्यानूय तांकां फारकत मेळ्ळी. आपूण इंडिपेंडंट पक्ष म्हणून जालो. पक्षाची आयडेंटिटी थंय उरली, कारण मोगो पक्ष सद्या पळयत जाल्यार इन अ वे अस्तित्वा खातीर झगडटा. सो मोगो खातीरूय बी ही फायद्याची गजाल जाल्ली आसा. भाजपाच्या गोटांतले खुबशे आमदार धरून गोविंद गावडे धरून बाबूश मोन्सेरात ह्या गजालीचेर नाराज आसा. रवी नायकूय नाराज आसा. ते म्हणटा गरज नासतना हांकां कित्याक घेतली. आमी आयकले ते प्रमाणे ह्या आमदारांनी हालींच एक बैठक घेतली. कन्फर्मेशन मेळूना पूण बैठक घेतली. पूण हे आमदार कितले म्हणसर फुडें वचून इम्प्रेस करूं शकतले भाजपाक की मोगो घेवं नाका, ही वेगळी गजाल. ती आमकां ते थोड्याच 1-2 दिसां भितर कळटली. भारतीय जनता पक्षाक प्रिन्सिपल अपोनंट म्हणटा तो काँग्रेस ना सध्या. वोट शेअराचे एम हेजे म्हणटा हांव तुका. कळ्ळें मरे, हो मोगोपूच आज भारतीय जनता पक्षाक सोंपोवपा खातीर उठिल्लो आसा. कारण तांणी हेजे पयलीं 2-3 स्टेटमेंट केल्ले आसात. लेट अस गो ऑन दॅट स्टेटमेंट. आय विल बी द किंग मेकर. भारतीय जनता पक्ष सरकारान आमी केन्नाच तेंको दिवपाना. डॉक्टर प्रमोदजी सावंत मुख्यमंत्री आमी केन्नाच करपाना. हालींच जाल्ल्या निवडणुकीन आनी एक गजाल जाल्या, ती म्हणजे रिजनल पार्टीज ज्यो फाटल्या फावटी प्रॉमिनंटली काम करताले तांचें भवितव्य सद्या आमी पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट भविश्यान आयिल्ले भशेन दिसता. गोवा फॉरवर्ड पक्ष फक्त एक आमदार घेवन राविल्लो आसा. विजय सरदेसाय म्हणटा, आमी तांची एक मुलाखत पळयली, ती सारकी की आपणे सॅक्रिफायस केले काँग्रेसी खातीर म्हणून. आनी तांणी केले बी सॅक्रिफायस, कारण तांणी फक्त 3 सिटाचेर निवडणूक लडयली. पूण ते जावन 2 सीट ते हरले आनी एकाच सिटाचेर उरिल्ले आसा. सो गोवा फॉरवर्ड पक्षूय बी रिजनल पार्टी म्हणून सद्या रिड्यूस जावन 1 सिटाचेर आसा. आनी मोगो पक्ष रिजनल पार्टी म्हणून आपले बिराड हेवटेन तेवटेन घेवन भोंवत आसात. आनी पयले बिराड भाजपा कडेन घेवन गेल्ले, घेवना म्हणटकीर तांणी TMC कडेन गेले, इलेक्शन लडयलें, सारकें जावना, मना सारकें जावना, कारण 7-8 सिटां तरी मेजताले ते स्वता खातीर, तें जावना. सो सद्या बिराड तांणी थाटलां भाजपा कडेन. सो आमी पळयता की रिजनल पार्टीचें भवितव्य सद्या तरी आतांच्या घडयेक तरी गोंयांत रेड्यूस जायत आसा, कमी जायत आसा. हे एडिटर्स स्पीक आमी तुमच्या मुखार हाडटा. हें आमचें ओपिनियन, आनी हें ओपिनियन अशें वाऱ्या वयलें न्ही, कारण आमी तुमकां क्लिप्स दाखयता की हाजे पयलीं कितें जाल्लें तें तुमकां दाखयता, तुमकां याद करून दिवपा खातीर. सो बिफोर वी वायंड अप 2 गजाली. एक म्हणजे ह्या सगळ्याचो फायदो जाता भाजपाक. दुसरें म्हणजे प्रमोद सावंत आतां प्रबळ मुख्यमंत्री म्हणून फुडें येतलो. तांणी इन अ वे आनी भाजपाची जी ऑर्गनायझेशनल टीम आसा तांणी MGP नीजाचेर हाडपा खातीर, आपल्या धोपरांचेर हाडपा खातीर सक्सेसफूल जाल्ले आसा. हाका लागून स्टेबल गव्हर्मेंट मेळपाची शक्यता आसा. आनी 3 आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो पॉयंट म्हणजे पळोवपाचें आसा आमकां की मोगोक जर मंत्रिमंडळान घेतली जाल्यार खंयची खातीं दितली, आनी जी PWD आनी ट्रान्सपोर्ट सारके खात्या खातीर जो सुदीन ढवळीकार फामाद आसा तांकांय बी तीच खातीं मेळटली काय ना. फामाद आसा इन द सेन्स हाजे पयलीं तांणी तीच खातीं सांबाळ्ळ्या, ती खातीं तांकां मेळटली काय ना हें पळोवपाचें आसा. तुमी पळयतात हो एडिटर स्पीक ऑन www.goaNewsHub.com. प्लीज आमकां सबस्क्रायब करा ऑन फेसबूक, आमकां यूट्यूबाचेरूय लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी थंय नोटिफिकेशन ऑन करा, कारण आमच्यो खुबश्यो मुलाखती तुमकां मिस जाता जाल्यार थंय मेळटल्यो. आमी एपाचेरूय आसा. इफ यू आर ऑन एंड्रॉयड जाल्यार गुगल प्लेन वचून गोवा न्यूज हब डावनलोड करा, म्हणजे तुमी खंय आसा जाल्यार तुमकां बातमी चुकची ना. पळयत रावत गोवा न्यूज हब. आनी ही कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार हाडटा. चॅनल पार्टनर्स आमचे आसा RDX गोवा, वीच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिनंट न्यूज चॅनल. तांकांय बी तुमी फेसबुकाचेर फॉलो करा फॉर लेटेस्ट न्यूज. आनी आमचे प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेंटोड, goabyline.com. कीप वॉचिंग अस.